बिन फाट्यार मारून म्हालाच्या येरादारीक परवानगी दितातूच कशे? मडगांव घोगळ वाठारात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत लोकांनी उपरासलो प्रश्न. शेतकार आणि विरोधी पक्षाच्या विरोधा उपरांतूय राज्यसभेत मंजूर जाली शेतकी विधेयकां. केशी वाडल्यो. आयतार दीस आनीक 9 जाणांक कोरोनाक लागून आयले मरण. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल आयतारच्यान जालें उक्तें. येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो चिंतेचो विशय जावन रावला. शेनवार दीस एका 12 वर्साच्या चल्याक मरण आयलें. हे घडणुके उपरांत विरोधकूय बरेच चाळवल्यात. आयतार दीस कोरोनाक लागून आनीक 9 जाणांक जीव होगडावचो पडलो. मरप्यां मदीं चोडण, चांदर, मंडूर, आक्षी, वास्को, असोळडा, वाळपय, थिये आनी खारेबांद हांगा चल्ल्या दुयेंतींचो आस्पाव आसा. मरप्यांचो दिसान दीस वाडत चलिल्लो आंकडो आनी खासा करून तरणाट्या भुरग्यांक जीव होगडावचो पडिल्ल्यान राज्यांतल्या कोवीड वेवस्थापनाचेर दुबाव निर्माण जाला. कोवीड हॉस्पिटलांनी सुविधा आनी खाटींचो उणाव आशिल्ल्याचो कितल्योश्योच घडणुका ह्या आदीं उक्ताडार आयिल्ल्यो. जीएमसींत कांय दुयेंतींक जमनीचेर न्हिदचें पडिल्लें. ही गजाल मुख्यमंत्र्यानूय मान्य केल्ली. पूण आतां सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचें कोवीड हॉस्पिटलांत रुपांतर केलां. फाटल्या विकान आमी शब्द दिल्लो की ह्या वीकच्यान आमी पेशंट्स एडमीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज सांजेच्यान आमी पेशंट्स आयज सगळे इन्स्पेक्शन करून जाल्यार कांय कामां आनी उरल्या करपाची. त्याच बरोबर आमी एडिशनल 70 लोक घेतल्या पेशंट हँडलिंग खातीर. कित्याक पेशंट हँडलिंग वॉज अ मेजर इशू आनी पेशंट हँडलिंगाच्या खातीर आमी ह्या तरेचे लोक घेतल्या जे खंय ते पेशंटाचेर तेचें लक्ष आसतलें आनी दे वील बी कॉम्प्लिमेंटरी टू द स्टाफ एंड द नर्सिंग स्टाफ. सद्या आमची तयारी जाल्ली आसा 150 बेडाची तयारी जाल्ली आसा आनी जे खंय इट इज इक्वली डिवायडेड बिटवीन मेल एंड फिमेल वॉर्ड. ह्या हॉस्पिटलाच्या फाटल्या विकान बी हांवें तुमकां सांगलेलें की सरकाराचे उद्देश आसा की हे हॉस्पिटल अपग्रेड करून आमी ह्या हॉस्पिटलान फुडाऱ्याक आमचे ज्या तरेन ते स्टेबल जाता ह्या स्टेबल जावन स्टेबलायज करून स्टाफ स्ट्रेंथ बी सगळे जाग्यार घालून आमी आमचो प्रयत्न आहा की हांगा मागीर सेपरेटली एक ITU एंड हाय डिपेंडन्स युनिट ह्याच हॉस्पिटलान आमी करून दिवंक जाय. म्हणजे पॅरलल टू ESI ही हॉस्पिटल चालू उरतली. आमचे डीन हा गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर दीपा, मेडिकल सुपरिटेंडंट डॉक्टर सुनंदा आमोणकर आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे हॉस्पिटलचे नोडल ऑफिसर आहा, डॉक्टर उदय काकोडकर आणि आमचे बाकीचे सगळे टीम जे हांगा आणि विश्वजीत फळदेसाय आणि बाकीचे सगळे डॉक्टर्स नर्सेस आणि डॉक्टरां कडेन सगळी चर्चा केल्या. आनी सोंपें न्हू की नवें हॉस्पिटल जस्ट टू पुट इट कमिशन इट. सो बेसिकली आयज आमी कांय प्रमाणात HFNO मशीन्स हाडून दवरल्या, कांय व्हेंटिलेटर्स हाडून दवरल्या. त्याच बरोबर जे कितें लागता पेशंटा खातीर आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय बी सगळे आमी टीप टॉप रायट फ्रॉम द स्टाफ टू एवरीबडी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सँक्शन एवरीथींग एंड गिवन इट टू अस. आमच्या डॉक्टरांक बी रावपाची सोय बी सगळे आमी करून घेतल्या. त्याच बरोबर आमकां ह्या हॉस्पिटलान जो प्रोटोकॉल आसतलो ते आमचे डीन सांगतले, मेडिकल सुपरिटेंडंट सांगतले. आनी हांगा आमी गोवा मेडिकल कॉलेजचे आमचे 2 नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनंदा आमोणकर आनी डॉक्टर राजेश पाटीलाक आमी हांगा डेप्यूट केल्ले आसा. कारण स्पायक काय कमी इतले बेगीन जावपाचो ना. हो स्पायक अशेंच उरतलो काय फॉर सम टायम. As a result of which our job is to see that we provide quality services, and we have got more than 18-20 private rooms here also that we will utilize and commission it as and when it is required. As far as the protocols, hospital and protocols are, they will be very strict protocols. We will not be allowing any relatives or anybody inside. Whatever the attendant with the patient that is required, accordingly based on the doctor's SOPs that are there for the hospital, they will take care of it. आणि तुम्ही पळयलां की ESI हॉस्पिटलान बी जे कितें कमी आशिल्ली ते कमी आमी पूर्ण करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आमचे डॉक्टर बरें काम करता थंय. आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय आसूं, हावजकिपिंगाची सोय आसूं, जे व्हेंटिलेटराची गरज आसा ती बी आमी केल्या. थंय ITU, हाय डिपेंडन्स युनिट सगळे गोश्टी आहा. आयच्यान सांच्यान पेशंट आमी एडमीट करपाक स्टार्ट करतली. पयलीं ESIतल्यान स्टेप डावन सरान सांगा तशें स्टेप डावन पेशंट घेतली. And then gradually we'll start getting in more and more patients. The total capacity is about 150. So we need ESI. Correct. Mild, stable eyes, and also direct admission scheme. Anybody who comes here will be examined. Any patient who comes to casualty will be examined. But if they are like moderate, then unstable, we could keep them here. But if we find that they are unstable or they are falling into the severe category, we'll either refer to GMC or we'll refer to ESI.
Yes, right now we are starting with only that. There will be casualty here. There is a casualty. It runs well. It is meant for patient care, and I hope we do a good job. This place should be blessed by all those who get well over here. We will run a casualty, and some of the facilities are new. We may have a few teething problems, so we have requested that we just start with step down first for a couple of days, so that our food services, our biomedical waste, and all of our linen issues will sort of get streamlined. After that, we should be able to be completely full-fledged. It is actually a cooperation of GMC doctors and our DHS staff. So I hope this is a very good, happy culmination. I am also a GMC alumni, so it was good to meet everybody again, and I hope we make a very good team. We have a lot of support from our health minister, and we hope that we have your support too. घरात होम क्वारंटायन जावन आशिल्ल्यांक वैजकी सेवा दितले अशें GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान सांगले. थोडे लोक पॉझिटिव्ह जाता आणि घरान रावतात आणि इवन इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम कोविड सिम्पटम्स दे डोंट कम टू हॉस्पिटल. पूण आतां आमी ॲट विलेज लेवल, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर स्कॅर्ड टू कम टू हॉस्पिटल and they don't want to have that social stigma of COVID. So what Honorable Minister and the Honorable CM has done is they are going to give them pouches. Now in those pouches there will be monitoring kit as well as prophylaxis. Prophylaxis म्हणजे कितें, तातूंत थोडी मेडिसिन्स आसतली. ती मेडिसिन्स जर घेतली आणि सपोज जर त्या पेशंटाक कोमॉर्बिडिटी आसा, डायबिटीज आसा, हार्ट डिजीज आसा, then he can take those medicines very safely. तातूंत ते आयमरवॅक्सीन म्हूण आसा आनी डॉक्सिसायक्लीन. हे 5 दिसाचो ट्रिटमेंट आसा, and this patient, even if it is just positive and he has even one of the comorbidities, he will not go into stage of pneumonia. He still गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सांत आंद्रे मतदारसंघात मरिना प्रकल्प आयलो जाल्यार दर्यांतल्या जिवांचो सैमीक अधिवास आनी नुस्तेकारांची जीण उद्ध्वस्त जातली. गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या सांत आंद्रे गट समितीन शिटकायला. तशेंच ह्या प्रकल्पाक तांणी खर विरोधूय केला. कुठ्ठाळे आणि नावशी येवपी मरिना प्रकल्पाक जावपी विरोध दिसान दीस वाडत आसा. आयतार दीस सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या कांय लोकांनी तशेंच गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी खर विरोध केलो. पळयात तांचे म्हणणे. We are strongly opposing the Marina project upcoming. आमचे जे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्यूशन येता, सो आणि सेकंड तो PDHs जे ऑनगोईंग इश्यू आसा PDHs जे कांय कारणाक लागून स्टार्ट जाले, सो तेवूय आमी PDA ऑपोज करता. नावशी बेसिकली एक विलेज आसा जी ह्यान पयलीं कोणा आयकूंक वचून नाशिल्ली की बाबा बांबोली जेन्ना आमी कोणाक सांगता पसून न्ही, जेन्ना आमी कोणाक सांगता पसून की बांबोली बीच आसा, चडशे लोकांक खबर ना की फक्त JMC लागून बांबोळी फेमस आसा. मरिना जेन्ना प्रोजेक्ट आयलो नावशेन, तेन्ना नावशे जे नांव आसा, एक धाकटी विलेज आसा ती सगळ्या समोर येयली. मरिना प्रोजेक्ट जर नावशेन आयलो जाल्यार तो फ्रॉम नावशे टील कुट्टाळे फक्त नावशेच्या लोकांक इफेक्ट जावचो ना, कुट्टाळे पर्यंत सगळ्या लोकांक इफेक्ट जातलो. आमचे डेली लायव्हलीहूड जे आसा पळय ते आमचे नुस्त्यार आसा. आमकां गोंयकाराक संवय आसा की जेन्ना आमी घरान जेवता पसून आमकां शिवराक तितकें पचना, बट आमकां नुस्त्याचें आमकां जाय. कांय घरान इवन थोडे अशें आसा की आमकां कांयच येयना काम, पण नुस्तें फक्त कशें काडप, कितें करप तितकेंच आमकां काम येता. जो आमचो लायव्हलीहूड आहा नुस्त्याचो तो आमचो बेसिकली जेन्ना मरिना येता ते आमकां कांय करूंक मेळचें ना. इवन एक्झाम्पल म्हटल्यार आतां ग्रँड हायट, तुमकां खबर आसा ग्रँड हायट सायडीक जाला. ग्रँड हायट जेन्ना जालें पळय तेन्ना ती पायवाट आसा, ते पायवाटेसून लोकांक वयचें पडटा. आमकां फाल्यां सकाळ अशें करचें पडटलें जेन्ना मरिना जर प्रोजेक्ट थंय येत, आमकां स्वप्नान पळोवचें पडटलें की आमकां दर्या पळोवपाक मेळटलो, जावं तें नुस्तें आमकां खावपाक मेळटलें म्हणून. हें आमकां तेन्ना आमी फक्त स्वप्नान पळयतलीं, जें आतां खाता पळय सुशेगाद आमी तें आमकां खावंक करूंक मेळचें ना. दुसरें म्हटल्यार जे आमचे अपकमींग लिडर आसा, आमचे स्थानीक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमचे मेंबर आसात, आमचे सर जगदीश बोबे सर, फ्रॉम जे ते गोवा फॉरवर्ड पार्टीन येवच्या पयलींच्यान पासून ते मरिनाक लागून झगडत आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. विरोधकांचो खर विरोध आसतनाय शेताविशींची विधेयकां राज्यसभेत मंजूर केली. केंद्रीय शेतकी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमारान ही बिलां राज्यसभेत मांडिल्ली. ह्या विधेयकाक लागून भारताच्या शेतकी मळार क्रांतिकारी बदल दिसून येतले अशें मंत्री तोमारान म्हटलें.
जाल्यार विरोधकांनी ह्या विधेयकाचो मरणाचो वॉरंट आसा अशें उल्लेख केलो. भाजपाचो वांगडी पक्ष अकाली दलाच्या मंत्र्यांनी लोकसभेत हे बिल पास जाल्या उपरांत सभात्याग केलो. शेतकी उत्पादन वेपार आणि वाणिज्य विधेयक, शेतकऱ्यांचे हक्क आणि सुरक्षा किंमत हमी, तसेच शेतकी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती अशी 3 विधेयकां केंद्रान संसदेत मांडिल्ली. शेतमालाच्या आंतरराज्य विक्रीक मान्यताय दिवपी, बाजार समित्यांची एकाधिकारशाय मोडीत काडपी आणि म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार कंत्राटी शेतांक परवानगी दिवपी विधेयकांक मंजुरी मेळ्ळी. ह्या नादी 19 सप्टेंबराक हे विधेयक लोकसभेत पास केल्ले. ह्या विधेयकाक लागून खाजगीकरणाचो मार्ग मेकळो जाला असो आरोप करीत विरोधी पक्षांनी ह्या विधेयकांक खर विरोध केल्लो. एनडीएचो भागीदार आशिल्ल्या एसीडीन लेगीत हाका खर विरोध केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांव घोगळ वाठारांत शेनवारा सांजे भिरांकूळ अपघात जालो. रस्त्या वयल्यान वचपी एक पॅसेंजर कार मोठ्या नशिबान वाटावली. एके गाडयेंतले लोखणाचे पायप फाटल्यांतल्यान हे कारीचेर पडले. ह्या अपघातांत कारीचें लुकसाण जालां. त्या भायर आनीक कोणाक दुखापत जाली ना. ह्या अपघाताचो व्हिडिओ सद्याक सोशल मिडियाचेर चर्चेचो विशय जावन रावला. संबंदीत प्राधिकरण आनी येरादारी खातें अशे तरेचे वाहतुकीक परवानगी कशी काय दिता असो प्रश्न लोकांनी उपरासला. एक म्हालाची गाडी लोखणाचे पायप घेवन वताली. लोखणाचे पायप गाडयेंतल्यान भायर पडिल्ले. म्हालांतले गाडयेच्या चालकान ब्रेक लायल्या उपरांत गाडयेंतले पायप मुखावयल्या कारीचेर पडले. जाल्यार कांय पायप म्हालाच्या गाडयेच्या फाटल्यानूच पडले. ह्या अपघातांत कारीचें बरेंच लुकसाण जालां. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. मडगांव पालिका उद्यानाचो दुरीग मोडला. ह्या विशीं पालिकेक कळीतूय केल्लें, पूण अजून मेरेन कांयच जालें ना. हाचेर थळाव्या लोकांनी परतून एक फावट आवाज काडला. ज्या गाडीवाल्यान दुरीगाक गाडी मोकली ताच्या कडल्यान लुकसाण भरपाय घेवपाक जाय अशें नगरसेवक सांगता. लॉकडावनाच्या काळात कोणे तरी मडगांव पालिकेच्या उद्यानाच्या दुरीगाचेर गाडी हाडून मोकलेली. ह्या अपघातात दुरीगाचे बरेच लुकसाण जाला. कितल्याशाच जणांनी हे विशीं पालिकेक कळीतय केल्ले. हे विशीं गोवा 365 नगरसेवक दामोदर नायकाक विचारले. तो म्हणटा दुरीग दुरुस्त करतलेच, पूण पालिकेच्या पयशांनी न्ही. जाल्यार कोणे गाडी मोकली ताचे कडल्यान लुकसाण भरपाय घेतले. आणि डायरेक्ट हेजे पयलीं 2 एक्सिडेंट जाल्ले हांगा. एक ओल्ड कलेक्टर आसता तेन्ना 4 बेंच आमचे गेल्ले. तेन्ना ते आमी जे एक्सिडेंट कोणी केल्ले न्ही तांचे कडल्यान करून घेतले. त्या टायमाक चेअरपर्सन आशिल्ले बबितान ताणें इमिडिएटली तेन्ना एक्शन घेवपा लायली. पुलिसाक फोन मारले आनी अशें हें करून त्या टायमार चेअरपर्सनान हें केलें. दुसरे फावटी कितें जालें, सेम ही एरिया हांगा रिवर्सान घेतला. हांगा ट्रक कितें फाटल्यान कितें मारून पिकअप अशें कितें मारून हें केल्लें. तेन्ना हांवें फाटल्यान लागून हें काम करून घेतलें. कित्याक अननेसेसरी हो टॅक्साचो पयसो गव्हर्मेंटाक येता न्ही, तो हांगा यूज जावपाक जायना. जो कोण हांगा कोण स्वता जावन एक्सिडेंट करना तो चुकोन जाता. पूण चुकोन जालें म्हणून ताका आमी लूज सोडटले अशें ना. खंयचीय एक्सिडेंट कशी जाता तेन्ना प्रत्येक टायमार पुलीस कॉम्प्रोमायज करून तेंचे सॉल्व करून तांकां हें करतात. तशें सेम गजाल ही आज जी हांगासर हो सोंपो गेल्लो आनी ही मडगांवची ब्युटी सद्या दिसताली ती आतां हें जालां 10-15 दीस जाले. हांवें पुलिशे वचून मेळ्ळो थंय तांकां. पुलिसय ड्युटेर आसता न्ही, कोणी केस घेतल्या न्ही, तो ड्युटेर नायटीक आशिल्लो. त्या टायमार कोविडा टायमार हांवूय तांकां 8:30 ते 8, 8:30 म्हणल्यार अशें येता. हांवें फोनाचेर तांकां विचारलें, बाबा आमी ऑलरेडी मुखार तेगेले हें घेतलेलें आसा. ताका 4 फावटी फोन मारलो, तो सद्या मेळना. सद्या आतां हें चालू आसा. आनी हांवें म्युन्सिपाल्टीक मीटिंग विचारली ही, आनी हांवें फोटोज सकट मोबायल फोटो सकट तांकां हांवें दाखयले. अशी मडगांवची ही जाल्ली आसा. तशेंच जेही म्हाका जो कोण पडटा न्ही ताकाय हांवें दाखयलें. तेन्ना जाल्यार आमी जे आमची म्युन्सिपाल्टी एस्टिमेट करया कितें आसा तें हें करून हें करया. ना म्हणलें एस्टिमेट आमी स्वता म्युन्सिपाल्टी पयसो घालपाना ह्या हितून.
टॅक्साचो पयसो तो मेळत थंय आमी यूज करपाना. आज कितें आसा, जो कोण एक्सिडेंट करतलो जर पुलीस केस जातली न्ही तेन्ना तेंचे कडल्यान फायंड आवट करूनच आमी ताका हें करपा लायता. आनी हें तेंच्यांनी करपा जाय, कित्याक बेगीनूच करपा जाय. फाल्यां कितें मडगांवची सोबीतकाय वयता. हांव फाटीं लागतलो न्ही तेंच्या, हांव फाटीं लागून हेजे पयलीं हांवें 2 कामां फाटीं लागूनच केल्या आनी तेंच्यांनी पुलिसान आमकां सदांच कॉपरेट केल्लें आसा. ना अशें न्ही तेंच्यांनी केलां आमकां आनी तेंचे कडल्यान आमी करून घेतला आनी हेंय काम तेंचे कडल्यान करून घेतला. जे कोणी मोडला एक्सिडेंट केला ते गाडयेच्या ओनरा कडल्यान करून घेतला. तो कोण सुटपाना, कित्याक आमी जावन म्युन्सिपाल्टी हितून खर्च करपाना. जे कोणी केलां ताकाच आमी करपा लायतले. आज पळोवपाक गेले जाल्यार ती दुर्दशा तेजेर कोणाची लक्ष ना. जे आमचे कावन्सिलर जावं म्युन्सिपाल्टी हेजेर कांयच लक्ष ना. जेन्ना फाटली खूब वर्सां पयलीं आज एक्सिडेंट जाल्यार दुसरे दिसा नेक्स्ट डे काम स्टार्ट करताले आनी तेजी दुरुस्ती जाताली. आज पळोवपाक गेल्यार सारकी दुर्दशा जाल्ली आसा. हे कावन्सिलाचेर कांय लक्ष ना, कांय कळना कोण कावन्सिलर आनी कोण खंय आहा तें कांय कळना. जे कावन्सील आसा ते सारके पॅरलायज जाल्ले आसा. हेजेर म्हाका दिसता पळय आज हे फुटपाथेर चलपाना. सगळे घायो जावं सगळे कावडंग म्हणल्यार शेण करून सगळे हळशी करून दवरले आसता. कोण येवन कोणूय न्हिदता. जे आमचे वॉचमॅन एक्चुली हांगा कितले वॉचमॅन आमचे डिप्लॉय केल्ले आसा, पूण एक पासून म्हाका दिसना एक पासून जे फुटपाथेर न्हिदता तेजेर कोणूच काडपाक पळयना. हांकां उणें उणें म्हाका दिसता 22 काय 23 वॉचमॅन आसा. हांगा सगळे प्लेसीक सगळे डिप्लॉय केल्ले आसा, पूण हाचेर कांय सारकी लक्ष ना. पूण म्हाका दिसता हेजेर सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची म्युन्सिपाल्टी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयकारांनी फॅब्रिकेशनाचें काम भायल्या लोकांक दिवचे परस ते थळाव्यांक दिवचे, दिवचलचे फॅब्रिकेटर संघटनेन मागला. कोरोना महामारीक लागून त्यांच्या धंद्याक बरोच मार बसला. तातूंत भायल्या लोकांक लागून चड त्रास जावपाक लागला अशें तांचें म्हणणें. भायले लोक कामगार म्हणून येतात, 2-3 महिने काम करतात आणि मागीर आपले मिशीन घेऊन ते स्वतंत्र धंदो करपाक लागतात. तांचे हे कृतीक लागूनच आमच्या धंद्याक मार बशिल्ल्याचे फॅब्रिकेटर्स म्हणटात. पळयात. मायग्रंट जे काम करतात त्यांना ते सगळे इलेक्ट्रिसिटी चोरी करतात. कितें एकदा कस्टमराकूय लुटतात, कस्टमराक जाय ती खंयची रेट दितात. कितें सेकंड आमचे कडेन जर ते मायग्रंट्स कामाक येयले जाल्यार अचानक एकदा कितेंय पेमेंट मागतात. आमकां कमिटमेंट आमचे जाल्लेले आसता. कस्टमराक आमकां कमिटेड आमी कस्टमराक कमिटेड आसता. तेंच्यो गरजो आमकां हे करपा खातीर एकदा आमकां कितें नाका जाल्ली रेटूय आमकां केन्ना केन्ना कस्टमराक दिवचे पडटा. कितें हेचो डिमांडूच असो वाडत वयता. आणि हे मायग्रंट्स आनी तुमकां खबर आसतलें की जीएसटीच्या टायमार अक्षरशः तेंच्यांनी मार्केटांत मागलो घातलो. खंय तांकां कितें चान्स मेळटा थंय तर तेंच्यांनी चान्स घेतलो. भायले कामगार जे येतात ते कामगारांनी आज आमचे कडेन काम करतात, एक वर्सभर काम करतात आणि एक वेल्डिंग मशीन घेतात आणि स्वतःचा धंदो सुरू करतात. आणि आमचे कस्टमर आमचे लोक तांकां भरपूर सपोर्ट करतात. हे खंय तरी बंद जावचें. ह्या धंद्याक एक स्टँडर्ड मेळचो. आज प्रत्येक कडेन वेगवेगळ्या रेटीचेर काम करतात. आम्ही आज म्युन्सिपाल्टीक टॅक्स पे करता, जीएसटी पे करता, त्याशिवाय आमचे भाडे असता, वर्करांचं पेमेंट असता, त्याशिवाय लाईट बिल असता. हे सगळे आम्ही हे करून आम्ही एक रेट ठरयतात. पण हे जे कामगार कितें करतात प्रत्येकाच्या घरा वचून एकदम कमी रेटीचेर कमी किमतीचेर ते कामां करून तांकां दितात. त्यामुळे कामाची एक वाट लागलेली आसा, धंद्याची वाट लागलेली आसा. हे खंय तरी एका जाग्यार स्टेबल जावचें. तशेंच त्याच प्रमाणे सगळ्यांनी आमचे हे फॅब्रिकेटर जे आसा ते सगळ्यांक इक्वल काम मेळचें, सगळ्यांक इक्वल एक रेट मेळचो, हो एक तांच्या फाटलो उद्देश आसा. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोनान भारतात धुमछणां काडल्यात. कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडतूच आसा. फाटल्या 24 वरांत 12 लाखां परस चड लोकांची तपासणी केली. तातूंतल्यान 7.66% म्हटल्यार 92,605 जाणांक कोरोनाचे बाधिगारी जाल्ल्याचे दिसून आयले. धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार संक्रमितां परस कोरोनाचेर मात करप्यांचो आंकडो व्हड आसा. कोरोना दुयेंती बरे जावपाचे बाबतींत भारत पयल्या नंबराचेर आसा. भारतात एकाच दिसात 92,605 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. 86,752 जाणांक कोरोनाक लागून मरण येयलां. जाल्यार 94,612 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 54,619 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 10,10,000 पावला. जाल्यार 43,03,043 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात 11,88,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या.
आंध्र प्रदेशातलो आंकडो 6,17,000 पावला. तमिळनाडूच्यो केशी 5,36,000 जाल्यात. कर्नाटकान 5,11,000 मजल मारल्या. जाल्यार उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 3,48,000 पावलो. पुराय संवसारात एकाच दिसा 3 लाखा वयर कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,99,00,000 वयर गेल्यात. 9,61,000 लोकांक जीव वगडावचे पडल्यात. जाल्यार 2,25,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिकेतलो आंकडो 66,13,000 पावलो. 54,619 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो. ब्राझीलान 45,28,000 मजल मारल्या. जाल्यार रशियेन 10,97,000 नोंद केल्या. पेरूच्यो केशी 7,62,000 पावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. बाळगात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात. भलायकी मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365